म्हजें नांव डायगो फेर्नांडीस. आयज सकाळीं म्हजो मावस भावाचो चेडो भायर पडलो GMCन. म्हणटच ताची बॉडी आमी मॉर्गान घालपाचें डिसायड केलें. जालीं सुमार 9:30 वरां सकाळचीं. आयज मॉर्गान तर वच सकला जाल्यार असली घाण पडल्या भायर पर्यंत रावंक जायना. बॉडी घेवन आमी भितर वेतात तर इतलो कुसलो वास मारता, सांगूंक जायना तितलो. म्हाका ब्रिदींग करूंक पर्यंत जायना इतली सारी घाण. म्हणजे कितें तरी बॉडी कुसतात थंयसर भितर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक, मातसो प्लीज वच आनी चॅक कर कितें जालां पळय तें. कित्याक हांवें एटेंडंटाक विचारलें, बाबा इतलो वास कित्याक पडला? तो म्हणटा युनिट शटडावन आहा, प्लांट शटडावन आहा. हांवें म्हणलें जनरेटर ना ताका? तो जनरेटर आहा म्हणटा, पूण ताचो फ्यूज तर असो जाला म्हणटा जनरेटर स्टार्ट जायना. म्हणटा ताची चवकशी कोणूच करपाक ना, कोणाकूच पडलें ना. आनी ते कामगार काम करता ते कशें काम करतले थंयसर? सद्या आतां हांव कोरोना व्हायरसाक आयिल्लें आहा आनी ह्या हातून असल्या हातून परिस्थितीन मॉर्गान जाता ते परमणे आनीक कितें दुयेंस येवंक शकता. सो हांव हात जोडून मागतां आमचो बाब विश्वजीत राणी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, मातसो प्लीज वच आयजूच आनी फायंड आउट कर कित्याक लागून इतली घाणी पडल्यात पळय त्यो. म्हाका गॅरंटी लागता की कितें तो बॉडीज कुसतात थंयसर, कित्याक युनिट चलना. प्लीज तूं जबाबदारीचो मनीस, येद्दी व्हडली शाणपणां सांगता, भाशणां करता टीव्हीचेर, मातशें प्लीज वच आनी वचोन चॅक कर कित्याक लागून ह्यो घाणी पडल्यात पळय त्यो. देव बरें करूं.